विचारले तो मागीर दुसरे विचारता आनी पयलींचे जे कोण आहा न्हू सर पयलींचे जे कोण सिनियर लिडर आहा पळय ती तांकां गायड करिना फक्त एक संगीत खुर्ची कचरो करून उडयला व्यापारी जे शॉप आले आनी तांकां कचरो करून उडयला आनी बाकीचे पळय वेंडर आहा न्ही तांकां तेंच्यांनी प्रोत्साहन दिवन तांचो धंदो वाडयला आनी आमकां व्यापाऱ्यांक गप्प बसयला ताका ह्या कारणाक लागून आमकां ही एक्शन घेवची पडटा आनी आमी जर ही एक्शन घेयना जाल्यार आमचे सगळो संवसार पिड्यार जावतलो हे शॉपकारांचो हे तुमी लायव्ह उदाहरण सगळे पब्लीक सुद्दां पळयता आमकां ज्या प्रमाणे खबर आसा ज्या प्रमाणे आमकां पडटा कितें 3 वर्सां कांयच एक्टिविटी जायना म्युनिसिपालिटीच्या लेवलचेर हेचो अर्थ हे वेंडर फाल्यां बसतले फाल्यां कित्याक आतां अर्द्या वरा नंतर बसतले त्यामुळे आमी ओगी हातार हात धरून बसून एक नाटक करून जावचें ना आमकां पयली गजाल आयतारच्या दिसा परत मेळपाक जाय आयतार जे संडे मार्केट जाता आमच्या प्रत्येकाच्या दुकानाच्या भायर माल लायतात ते बंद करपाक जाय आनी त्याच बरोबर अशें जर कन्सिक्युटिव्हली जर आमी केले प्रत्येक फ्रायडे एक अर्द वर जर सगळे जाण वचत जाल्यार खुबशी गजाल सॉल्व जातली आमी हे भाजीवाल्यांचो माल बील काय डॅमेज जावचे न्ही कित्याक अन्य वस्तू आसात आमचे वेपारी भाव थोडे अग्रसर आसले काडून उडया बी म्हणपाक पण अन्नाचे प्रोडक्ट तर भायर उडोवंक शकना जमनीर उडोवंक शकना ह्या फावटी आमी सगळ्यांनी रिक्वेस्ट केला पोलायटली नॉन वायलंटली रिक्वेस्ट केला जे काही 2-3 जाण भायले कोण दुकान असे म्हापशेचे आमचे खंबीर असे युवक आसले तेंच्यांनी 1-2 जाणां कडेन मातसो वाद विवाद केलो तरी पण आमी तेंचे समर्थन करता कारण आता सगळ्यांची सटकल्या